सो हांवें हांगा 2 बटाट घेतला आणि स्लायसर घेतला आणि ग्रेट तासपा खातीर हे घेतला ग्रेटर. बटाट वॉश करून घेवपाक जाय आणि जे हे आसपाचे तासतात तितून अशें बरें तासून घेवपाक जाय. थोड्यांक ताची जी पोटेटो स्कीन आसता पळय ती आवडटा, सो तुमी हो प्रोसेस स्किपूय करूं शकता. थोड्यांक आवडना, सो अशें तुमी करूं शकता. स्लायस जी हे आसा पळय स्कीन आसा पळय पोटेटोची ती पील ऑफ करूं शकता. आणि ती पोटेटोची जी स्कीन आसता पळय खुबशे लोक म्हणटा की ती हेल्दी म्हणटा, सो तुमी ती दवरूं शकता. अशें करून ते दोनूय जे पोटेटो आसा पळय ते पील ऑफ करून घेवपाक जाय. म्हाका स्कीन मात्यो आवडना, सो हांव इल्ली सुद्दां अशी दवरचें ना, सगळी अशी स्कीन पील ऑफ करतलें. तेजे जे डॉट्स आसता पळय जेका रूट्स अशें म्हणटात तेवूय अशें काडून घेवपाक जाय. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप आसा जो स्लायसर आसा. स्लायसर ना जाल्यार तुमी नायफ जेका सुरी म्हणटा तितूनय करूं शकता, पूण जाता तितले जितले पातळ स्लायसीस आसा पळय तितले करून घेवपाक जाय. हितून रोखडें अशें जाता. तुमी म्हणटली पोंदाक प्लेट दवरूं ना, सो हांवें कावंटर जो आसा पळय तो बरो क्लीन करून घेतलेलो, सो हांवें प्लेट दवरूंक ना. सो आमी हे हांव परत वॉश करतले कित्याक ताजे जे स्टार्च आसा पळय ते वचोंक जाय. सो हे पळयात जे स्लायसरान आतां तितले अशे पातळ अशे स्लायसीस जाता, बरें जाता पातळ आनी खूब जाता, क्वॉन्टिटीनूय खूब जाता, सामकें अशें ट्रान्सपेरंट अशें जावन येता. सो ते भाजपाकूय बरें पडटा. मागीर अशें करून हांव दोनूय पोटेटोंचे करून घेता. जे स्लायसीस आसा पोटेटोचे ते करून जाल्ले आसा. तुमी पळोवपाक शकता कितली क्वॉन्टिटी 2 पोटेटोचे जाल्ले आसा. बरे थीन स्लायसीस जाल्या, सो ऑलमोस्ट लायक 40 to 50 स्लायसीस अशे जाल्ले आसा. ते उदकान घालून दवरपाक जाय कित्याक पोटेटो रोकडो ऑक्सिडायज जाता, म्हणजे तो काळो पडटा. ताच्या खातीर ते उदकान अशें घातल्यार बरें ते व्हायट कलर उरता आनी ताचे जे स्टार्च आसा पळय तेवूय सगळे येता. नेक्स्ट आमी करपाक जाय ते आमकां बॅटर करपा खातीर हांवें घेतला बेसन, मीठ, हळद, अजवायन आनी चिमूटभर बेकिंग सोडा. सो आनी ऑयल फॉर डीप फ्राय. सो हे कितें करपाक जाय, हळद, मीठ, बेकिंग सोडा घालता, बेकिंग सोडा आनी जे अजवायन आसा पळय. सो बेकिंग सोडा हांवें कमी घेतला कित्याक तो बरो न्हू आनी तातूंत ऑयल खूब सोक जाता. सो अजवायन घातला आतां क्रश करून आनी मीठ घेतला. सो हाफ मीठ जें आसा पळय तें हांव पोटेटोचें उदक जें आसा पळय तें ड्रेन करून घेतलें आनी हें मीठ ताका लावन ताचें जें उदक आसा तें ड्रेन करून घेतलां आनी ताका हातान असो बरें मीठ लावन घेतलां. नेक्स्ट जे आसा ते हे जे आसा पळय गुठले चाळणीन चाळूं शकता, पूण म्हाजी क्वॉन्टिटी कमी आसा, सो हांवें अशें हातान म्हाजे कडेन जाता म्हणून अशें केलां. सो हातान बरें मॅश करून तातूंत थोडें थोडें उदक घालून ताचें जें बॅटर आसा पळय तें रेडी करून घेवपाक जाय. टेबल कशें आसा तेचेर करा. चडशीं जाणां स्पून यूज करता, पण हांवें अशें हातीन केलां. सो चडूय वॉटर कन्सिस्टन्सी करपाची ना, सेमी अशें करपाक जाय. आनी आतां हांव तुमकां तातूंत एक सिक्रेट इनग्रेडियंट जो म्हाका लायक आनी जो हांव घालता तो दाखयता. तो आसा ती फ्रेश कोथमीर. हितून न्हू बरो फ्रेश फ्लेवर येता आनी कोथमीर कोणाक आवडना. ही हॉटेलान बीन चडशीं यूज करिना, पूण कांयशीं लोक अशीं घालता आनी जी देल्ली बीन करीत न्हू तातूंतूय घालता. सो हातूंत न्हू टेस्ट जी आसा पळय ती बरी लागता आनी कोथमीर कोणाक आवडना, चडशा जाणांक सगल्यांक आवडटा. सो तुमी ही न्हू एक ट्रीक जी आसा पळय ती यूज करून पळया, तुमकांय बी आवडटली. आनी हें आतां बॅटर मातशें अशें हांव रेस्ट करपाक दवरता. एक गॅसार कढाई दवरला आनी तातूंत एज पर रिक्वायरमेंट तेल घालून घेतला. तेल बरें तापोवन घेवपाक जाय. सो आतां हांगा बरें तेल तापलेलें आसा. हांव आतां तुमकां जी पोटेटो जी कशी डीप करपाची पळय ती दाखयता.
सो एक अशें स्लायस घेवपाक जाय. नेक्स्ट असो बॅटर घेवपाक जाय. बॅटरान बरें अशें डीप करून घेवपाक जाय आनी ते अशें ड्रेन करपाक जाय. ओके, आनी ते कायलीन सोडपाक जाय. थोड्यांक हे प्रोसेस व्हेरी इजी आनी थोड्यांक खूब डिफिकल्ट लागता, कित्याक ते ऑयल जे आसता पळय ते खूब तापलेली आसता. परत एकदां दाखयता. एक अशें स्लायस घेवपाक जाय, बरें डीप करून घेवपाक जाय, ड्रेन करून. सो एक पोटॅटो स्लायस घेवपाक जाय, बरें अशें डीप करून घेवपाक जाय, ड्रेन करून घेवपाक जाय आनी तेलान अशें सोडून घेवपाक जाय. एका चमच्याच्या हेल्पान ते अशें टर्न करून घेवपाक जाय आनी बरी क्रिस्पी जायसर दोनूय वाटेन भाजून घेवपाक जाय. सो तुमी पळोवपाक शकता जी स्लायसीस जे आसा पोटॅटोचे ते बरे अशें फुगोन येता. सो जितले तुमी पातळ स्लायसीस करता पळय तितले अशें ते बरे फुगोन येता. सो अशें करून सगळी पोटॅटो जी जी कापां आसा पळय ती भाजून घेवपाक जाय. तुमकां जाय जाल्यार तुमी आनिकूय जे बॅटर आसा पळय ते बरें थीक करूं शकता. तातूंत जी कोटींग आसता पळय ती बरी अशी म्हणजे कोटींग चड जाता आनी स्लायसीस कमी उरता. आतां आमची पोटॅटो कापां भाजून रेडी जाल्ली आसा. ही तुमी वीथ टोमॅटो कॅचअप वा स्पायसी चटणी वांगडा खावं शकता. इवन वीथ ब्रेड ही परफेक्ट लागता आनी ही परफेक्ट आसा फॉर इवनिंग टी टायम स्नॅक. डू ट्राय दिस रेसिपी.